आमी गीत घेवया A35 पेज नंबर 19 तुझे सोर्शे आयल्याव दोनया. सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका आयक. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. म्हाका सोडूं नाका, म्हाका सांडूं नाका, म्हज्या देवा म्हज्या तारोका. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस सांवडेता. तुमकांय देव कृपा दिव. आनी मागीर मोगाची येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक हे मिसाचे इंतसांव आमी मागता रोजा मारिया सुवारेसाच्या ओतम्या पासत. आमची काळजाचे ओत्रेक जे आसा आमी ते हे वेळार देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देवाची आमी खरी भोक्ती करूंक न्हय मनशा कडेसान महिमा आनी स्तुती आमचे पासत घेवंक. पूण खुबशे फावटी आमी आमच्या अशक्त्या लागून, आमच्या पातका लागून आमचे पासत महिमा स्तुती पळयता आनी ती मेळना तेन्ना आमी बेजार जाता, आमी रागार जाता. तर हे वेळार देवाची काकूत आनी भक्षणे आमचे पासत मागोवन घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. सोर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास दवरतल्यान तूं बोळ आनी आमी इतलीं असोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुज्यो आज्ञा पाळूंक चिंतनान तशें कोन्यांनी आमी तुका मानूंक सोदतात. तीच कृपा आनी आदार आमकां मेळो म्हूण मागता. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचो. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजेव देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बराबर गेले. 50 जाण प्रवादी बंधू भाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय
जॉर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपले आवारून घेतले, ते रेवडायले आनी उदकाचेर मारले आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशीन जाले आनी पांय भिजोय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतूस एलिजेवाक म्हटलें, पोलतोडी पावतूस एलिजान एलिजेवाक म्हटलें, म्हाका तुजे सोरशिलो काडून वेचे आदी हांवें तुका कितें केलेलें जाय तें माग. एलिजेवान जाबाब दिलो, तुज्या ओतमी गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजेवान म्हटलें, तूं मागताय तें एकदम आपगोड. म्हाका तुजे सोरशिलो काडून वता तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजेव भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हटलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडये आनी तिच्या घोडेस्वारांनो. आनी तो तांचे नोदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावली घेवन तांची 2 वर्तां केलेलीं सकला पडलेलें ते एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी पोत्तें वचून जॉर्दनाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्पर एलिजाचो देव खूंय आसा. आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशीं जावन उजव्याक आनी दावेक रावलें आनी एलिजेव आलतोडी आयलो. सर्वेस्पराचें उतर देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोड दुरात. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोड दोरात. तुजी भोक्ती कोत्तल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शरण आयतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बरेंपण सर्वेस्परा, सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोड दोरात. मनीस लोचाणां मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद कोत्ता तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोड दोरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती कोत्तल्यान सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान बोल्लेल्यांक सर्वेस्पर कोठिनायेन फारीक कोत्तलो. म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचें काळीज गोड दोरात. उद्गार उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia,
आमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे ताय येतले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, चोथ रायदोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाका, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुत्तुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांत आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करता. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारके जावं नाका. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांत आनी रस्त्याचे नाक्यार उबे रावन आपले मागणें कोच्चीत तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करता तेन्ना तुज्या खासगी कुडींत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुपीत आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोंतीचें रूप तुमी घेवूं न्हय. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपले तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करता तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धू, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकाळणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की आमी देवाची खरी भक्ती करूंक न्हय आमचे पासत मनशा कडेन सान मान आनी स्तुती पळोवपाक वो घेवपाक. एकदां एकलो माली गार्डनर आख्खे बाग तो पळयतालो, सांबाळटालो. दर दिसा आपलो वावर बरे भाशेन तो कोत्तालो. बरी बरी वेगवेगळी तरेची फुलां येतालीं आनी लोक जे बागेन चलोवंक येतालो, फिरूंक येतालो, भोंवडेक येताले, ते अशेंच भोंवता आसतना ही फुलां पळयतालीं आनी देवाक महिमा दितालीं की काय बरीं फुलां. बरे भाशेन ते बाग सांबाळटालो मनीस, बरे भाशेन लोकांक चलोवंकूय जातालें बागेंत आनी फुलां पळोवंक मेळटालीं. खुबशीं वर्सां जाल्या उपरांत कोण ताका मेळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो, काय बरे भाशेन हे बाग तुवें सांबाळलोले आसा. तुजे लागून आमकांय बरें दिसता बागेंत येवंक, अशें फिरूंक, कित्याक ही फुलां पळयल्यार खुशाल जाता. आमी भितरल्यानसान खुशालपण येता आनी ते खुशालकायेन आमी परत वेता खुशाल जावन आमच्या घरा, आनी तीच खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूंक पावता. आनी हो मनीस, हो माली म्हणटा, देवाक महिमा मेवल्या तितलीच पुरो. हांव म्हजो वावर कोत्ता आनी म्हजे वावराक देवूच म्हाका ताची मजुरी फारीक कोत्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच कितें आमी शुभ वर्तमानान पळयता. कशे भाशेन जेजू आमकां सांगता, जो आमी वावर कोत्ता, हो जी जबाबदारी आमकां दिलोली आसा, ती आमचे पासत महिमा आनी स्तुती हाडपाक न्हय, पूण देवाची खरी भक्ती आमी तो वावर हो ती जबाबदारी करूंक जाय. जावं आमच्या फामिलीन आवय बापूय कशी आमचे भुरग्यांक बरे भाशेन देख दिवन तांकां वयर काडूंक
तशेंच आमी काम कोत्ता वावर कोत्ता कोचेरींनी थिंगासोरी जे भाशेन आमी कोत्ता ते देवाकूत मोहिमा हाडूंक न्हय आमचे पासत. तशेंच पयले वाचपान आमी पळयता एलिजा आनी एलिजेव आतां हो एलिजा कडसान हो वाव देवाची बरी खबर परगटूंक तो आपल्या खांदार घेता आनी तो मागता तुजे वून एलिजाक तो सांगता तुजे वून म्हाका दोबराद तशी जाणवाय मेळोवन दी. अशें न्हय कित्याक ताका आश आसली की हांव तुजे वून व्हडलो जातलो फामाद जातलो म्हणून न्हय, पूण जो वावर ताणें करूंक जाय देवाचो वावर तो अदीक मोगान आनी नेटान ताणें करूंक जाय म्हणूनच तो ही कुरपा आपणे पासत मागता. तर मागीर आमी बलिदानान की आमकां देवाची कुरपा मेळो आनी हे कुरपे वरवीं आमी देवाकूच दर दिसा आमच्या वावरान मान आनी स्तुती हाडूंक. आमीन. आमी गीत घेवया C35 पेज नंबर 43 तुज देण्यान फावो जाल्लो. तुज देण्यान फावो जाल्लो प्रितुमेन आमकां दिलो मनशांच्या वावरान केलो मेटयता तुका हुंडो वाखाणणी तुका बाबा वाखाणणी तुका बाबा नी आमकां जिवा हुंडो नी आमकां जिवा हुंडो. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जिवीत दिताय. तांच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजा मनाच्या गरजांक कांयच उणें जावं न्हय म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखली आमकां समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाशी सोल प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सर्व दुतां आनी सांता भक्तां सांगाती चे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोत देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
कोस मरोन सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ती हचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कर्राचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट संवसाराच्या सोडवणारा तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकलूत कोर. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरियन सिमियांव आमचे गोंडली बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवांशान अंतरून गेल्ल्या ते सगले आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामोळ प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत झुजेतीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगातात तुका वाकाणूंक आनी मुयमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगातान ताचे ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मुयमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेचे बाळाचे दीस घाल आनी कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या गोरा यूग म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे बो उमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकपडटा. तुजे सरशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका कधीच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D43 पेज नंबर 71 तुका आमची गरज. तुका आमची गरज जेसू सर्वोरणारो तकलेक सोशे सोदे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेसू सर्वोरणारो तकलेक सोशे सोदे तोशे आमी तुका निर्णार मनशांक शिकून बुकेलोल्यांक शेवून तानेलोल्यांक पिवून पिडेवंतांक इलोस गोरशेवंतांक आदार दुखिस्तल्यांक बुजवून उदार करसून पावून तुका आमची गरज. जेजू आमच्या काळजान आयलोलो आसा. आमी आमचे दोळे बंद करून ताका रिगून रावया. आमी जेजूक दिनवासुया आयच्या दिसा पासत आमकां जे देण्यांनी आनी गुणांनी ताणें बोल्लेलो आसा ताचे पासत आमी दिनवासुया. आनी देणी आनी गुणां जी आमकां दिलेलीं आसा ती आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना ती वापरूंक आनी देवाक महिमा हाडूंक वावरूंक ताची कृपा आमचे पासत मागून घेवया. सोमी म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिलें ते आमचे वरवीं एक जावच्याक तांकां तुजें नावीन सांबाळ. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तुजें सवें भावात्याचो एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सोबेक एकवट घडोवन हाडूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिसा बलिदानान वांटो घेतल्या खातीर.
सान फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी बरोबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया F16 पेज नंबर 93 मिसाची भेट सोंपली. मिसाची भेट आतां सोंपली. क्रिस्ता शांतीन घराचो